तिच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवोर वोड 15 ते 24 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 15 to 24. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे आयकून बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें राज जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. जेवणाचो वगत जातूच, येयात सगळें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचूंक सांगून ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारखे निभाव दिवंक लागले. पयल्यान चाकराक म्हणलें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पडोवंक जाय. देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यात, तीं तपासूंक वेता. देखून माफी कर म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां, म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना पिंडलून कारखानान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगरांच्या रस्त्याचेर आनी बिदींनी बेगीन वच आनी गरीबांक, पांगळ्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोंड्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया तुजे हुकुमा प्रमाणे केलें. तुरी आसतना आनीकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, नोगरा भायल्या रस्त्याचेर आनी ओडपा मदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्ल्या भितरलो एकलो लेगून म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू एका दोबाजीक परबेची वोपार घालता. आनी ही वोपार आमकां सजमणी मेळपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडलें हाचे पयलीं. जेजूक एका फारिजीवान आपल्या घरा आपयल्लो आनी जेजून शिकयलें कशे भाशेन आमी फुडले बरे जागे घेवंक जावपाचें न्हय, पूण आमी खालते रावन हे आमी निमाणे जागो घेवंक जाय. आनी बाबून तेणें तें शिकयलें. तेजे उपरांत जो एक फारिजो कोण भितर एक दादलो जो मेजाचेर आसलो तो जेजूक आयकोन म्हणूंक लागलो, सायबा म्हणूंक लागलो, स्वर्गा राज्यान जो कोण जेवणाक बसतलो तो खरें सुभागी. आनी त्या वेळार जेजून ही आयची ही वोपार घातली. आनी त्या वोपारीन तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा एकल्या गिरेस्त मनशान एक जेवण दिलें आनी ताणें सगल्यांक आपयलें, आपल्या आमिगांक, आपल्या सोयऱ्यांक, आपल्या दारांक, आपल्या शेजाऱ्यांक. पूण कितें घडटा बाबणेनो, एक एकलो निबा दिवन थंयसर त्या जेवणाक येना. एकलो म्हणटा हांव आतांच काजार जालां, दुसरो म्हणटा हांवें 2 गायो घेतल्यात, म्हाका ताका पळोवंक जाय. आनी दुसरो कितें म्हणटा आनी कितें दुसरी निबा दिता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या वोपारीन जो कोण तो गिरेस्त मनीस जेवण दिता तो जावन आसा आमचो सोर्गीचो बाप. तो कोण कसलें जेवण दिता, तो आपल्या उतराचें जेवण दिता. ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारान मनीस जावन धाडलो आमकां शिकोवन दिवपाक कशे भाशेन आमी जिवंक जाय ती, कशे भाशेन तो आमचो मोग करता ताज्या मोगा विशीं आमकां शिकवण दिली. आनी आयज पळयत पुस्तकाचेर सगळें जें देवान केलां, कसो आमचो मोग करता तें सगळें बरयलां. तर आयज बाबणीनो, देव आमकां आमंत्रण दिता आपल्या राज्यान भितर सरपाक. आनी आमच्यान कशे भाशेन राज्यान भितर सरूंक जाता ताजें उतर जें बरयलां, ताजेर हें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाडून दिसपट्ट्या जिवितांत खूब लोक जेन्ना रितीरात आसता मिसाक वचोंक जाय, सगळे लोक तयार आसता वचपाक. रितीराक वेता, मिसाक वेता, नोवेनाक वेता, तेरसाक वेता, सगळो दोबाजो जाता, सगळे जे आमचे मागणे जाता ती सगळीं वेतात. पूण भाव भयणीनो, हें सगळें जाल्या उपरांत
खरेपणी तें उतर जें आमच्या काळजान आमी रिगून दवरूंक जाय तें उतर आमी पाळटांव गाय. खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणून दुसऱ्यांक दाखयतांव गाय. आमी खरेपणी जें उतरां प्रमाणे आमी चलोंक जाय त्या भाशेन आमी चलतांव गाय. हो आमी फकत ज्या भाशेन सकाळीं नश्ट केलो, दनपारचें जेवण केलें, रातचें जेवण केलें, तशे भाशेन आमी आमचें देवस्पण करतांव गाय. हो आमी खरेपणी गरजेच्या दबाज्याक आमी बसोन आमी तयार जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमी सोमी दिवन सरवंडार मानता, ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलता, ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें उतर पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. खरेपणी देवाचें उतर जावन आसा इम्पोर्टंट जेवण. आमी कितले फावटी सजमता की हें जेवण देव आमकां एक दीस दितलो, पूण ह्या वेळार ह्या संवसारांत तो आमकां तें जेवण दिता, ताचें उतर जावन आसा तो बरो उंडो. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलेलो तो उंडो. जो कोण म्हाका खाता, जो कोण म्हाका तुमचें रगत पियेता, तो सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो, तो सासणीक जिवीत जियेतलो. तर आयज भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमचे कडेन आहा. देवाचें उतर पुस्तकांत बरयलां, पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरला. आनी पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता, तो आमकां शिकयता. तो दिसान दीस जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें बुसून आमी शिकता, ताचेर आमी नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा, दुसऱ्यांक आमी सांगता, तें करीत आसा. आतां आमी खरेपणी ह्या दबाज्या गरजेचें जेवण खाता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा जेवण. जेन्ना आमी आयकता आनी तें पाळटा, खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान त्या जेवणाक बसता. आनी एक दीस जेन्ना आमी ह्या संवसारांत वेतलीं, मरण वेतलीं, आमी सासणाच्या सासणाक त्या सर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसोंक आसतले. कित्याक ह्या संवसारान आमी तें जेवण खाल्लें, ह्या संवसारान आमी तें उतर पाळलें, ह्या संवसारान आमी तें उतर फकत पाडून न्हय, पूण दुसऱ्यांक ती बरी खबर दिली. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी दुसऱ्याक म्हणल्यार आमी तें उतर पाळिना जाल्यार आमी केन्नाच स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरची ना. आमी आमकांच फटयतले. आमी समजतले की आमच्या धर्मा वरवीं, आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमी स्वर्गार पावतले. पूण खरेपणी जेन्ना आमी उतर पाळटा, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिता, तांकां सांगता कशे भाशेन आमची चोत्राय जेजूचेर आसूंक जाय, तेन्ना खरेच भाशेन आमी खरेपणी एक दीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरोन तें जेवण खावन पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.